महिला काँग्रेस आणि बीजेपी महिला मोर्चाचे सध्याक तोंडाक तोंड लागला। दोगूय आरोप प्रत्यारोपांनी बिजी। एकामेकाच्या लिडरांचेर आरोप। आमचे सरकार तुमचे सरकार, क्रायम रेट, स्किमी, कामाचे इश्यू घेवन तुतू मेमे। हरशी खंय बीजेपी महिला मोर्चा ओग्गी आसता, महिला काँग्रेसीन तोंड उगडली काय जागी जातात। महिला बीजेपी म्हणटा काँग्रेसवाली खंय नौटंकी। त्यांच्यानी आरोप करता आसतना अशें म्हटलेलें आसा की आमच्या खासदारांनी, भारतीय जनता पार्टीच्या खासदारांनी गोंया खातीर कितें केल्लें आसात आनी तेचे रिपोर्ट कार्ड तेंच्यांनी म्हटलां की मागलेले आसात। 12 वर्सांचो खासदार आसलो राज्यसभेचो, यांचे रिपोर्ट कार्ड आमी पयले घेवपाक जाय, सगळ्यांच्या फुडल्यान बाय प्रतिमान आमकां दिवपाक जाय। तशेंच म्हाका दिसता की वेगळे वेगळे म्हणजे काँग्रेसच्या सरकारांनी जे कितें करूंक ना ते भारतीय जनता पार्टी करता। प्रेस घेवन सपाटो धरून मेळत तशे आरोप करपाचे सत्र धरिल्ले आसा। ती आमकां नौटंकी म्हणटात, ती नौटंकी काय ही नौटंकी ते ताणें सांगचें। जेन्ना जेन्ना महिला काँग्रेस प्रेस घेता तेन्ना तेन्ना ह्यो बीजेपीच्यो महिला मोर्चाच्यो बायल्यो अळमी किल्लल्या भशेन वयर किल्लतात, तेन्नाच तांकां खंय तरी याद जाता। जेन्ना जेन्ना आमी पब्लिकाचे मुद्दे घेवन प्रेस घेतात तेन्नाच तांकां खबर जाता की खंय तरी तेंच्या लिडरांक डिफेंड करपा खातीर त्यो मुखार येतात। तशेंच खुबशे मुद्दे आसात। आज बायलांचेर कितलेशे अत्याचार जातात, म्हारगायेचो मुद्दो आसा, जीएसटीचो मुद्दो आसा, इलेक्ट्रिकल टॅरिफाचो मुद्दो आसा। खंयच्याच मुद्द्याचेर केन्नाच तेणी खंयच आवाज काडनात, खंय तरी लिपोवन बशिल्ले असतात। आनी जेन्ना जेन्ना महिला काँग्रेस त्यांच्या लिडरांक एक्सपोज करता तेन्ना तेन्ना खंय तरी तांकां याद जाता आनी प्रेसाक येवन ती उलयतात। तांकां कितें दिसता की हे तूं अलग्न जावन आमगेर आयला, ताका भुरगे जेन्ना हातीत आसता पळय त्या बायलेच्या तेन्ना ते पयशे मेळटात, तेन्ना इनलॉज म्हणटा ते आमकां जाय खर्चाक। सो हितून ते बायलेचे सँडवीच जाता, झगडी जाता, मार जाता, मार गेड सगळे हॅरेसमेंट जाता। एंड दॅट बिकॉज ऑफ दॅट आय सेड दॅट दिस स्कीम शूड बी नेम्ड एज डावरी दॅट स्कीम। आता पळोवया गोंयच्या कांय सरभोंवतणीच्यो खबरो। काणकोणचो आमदार इजिदोर फर्नांडिसान लायन्स क्लब आनी मणिपाल हॉस्पिटलान एकठांय येवन बायलां खातीर मॅमोग्राफी कॅम्प दवरिल्लो। 14, 21, 28 तारखेर तो काणकोणच्या 3 पंचायतींनी जातलो। हांगा जर कॅन्सर जालो ब्रेस्टाक काडून उडोवंक मेळटा न्ही, पण सपोज तो लिव्हराक गेलो, तो ब्रेनाक गेलो, देन मागीर हातान आमच्या कांय उरना चडशें, ताका किमोथेरपी दिवची पडटा, हॉर्मोन थेरपी दिवची पडटा, रेडियोथेरपी म्हणून आसता। सो 4 मेन ट्रिटमेंट आसता। पण इम्पॉर्टंट कशें व्हेरी सिंपल एक्झामिनेशन। आपलीच बॉडी तुवें आपणें स्वता जर तपासून पळयत जाल्यार तुमकां कळूं शकता की आपल्याक कितें तरी बाबा चुकता। कॅम्प आमी 2-2 पंचायती एकठांय करून करता आनी टार्गेट पर डे इज अरावंड 100 पीपल। बिकॉज ती मेशिनरी चार्ज जावपाक जाय। एक एकल्याक चॅक करता जाल्यार 20 पेशंटांक वाहतो चार्ज करचे पडटा। म्हणटकच त्या पासून आमी 100च पेशंट चडशे घेतले। कुठ्ठाळचे आमदार अलिनान सांकवाळे चवथीक लागून शेड घालपाच्या कामाची सुरवात केल्या। 6 लाख मोडून खंय हे काम 2 म्हयन्यांत जातलें। The work of construction of the stage with a shade and a small storage room for this area has been started, and this is the stage that is used during Chaturthi days, and this will serve the people living in this society. So we are very happy. They waited for quite a while, but today the work has started, and the estimated cost of the work is around 6 lakhs. आमदार दिगंबर कामतीन मडगांव आख्या 1 कोटी 20 लाखांची सोबितीकरणाची कामां चालू केल्यात। पेवर्स बसोवपाचे कामां मडगांवच्या वेगळ्या वेगळ्या भागांत, तातूंत चड थ्रेस्त आमी आख्याच्या परिसरांत दिल्ले आसा। कारण हो आतां भयंकर कमर्शियल आनी बिजी रस्तो जाला, दुकानां बिकानां खूब जाल्या, मार्केटिंग जालां। हांगा येते विशाल मेगामार्ट आसा, ताचे फाटल्यान ते आनीकय शोरूम्स आयल्या, नवे नवे हांगा दुकानां येता। ताका लागून लोकांचे हांगा डिमांड इतलो वाडला, ट्राफिकाची सिस्टमूय वाडल्या। हो जागो असो जाय, हांगा पेवर घालून बसयत जाल्यार वी कॅन थिंक ऑफ, जाल्यार ताणें प्रशांत म्हणटा भशेन एक बाबा भितर टर्न मारपी आहा तो भितरल्यान वचपाक शकता, अशें कितें वर्कआउट करपाक जाता। मडगांवच्या हरिमंदिरात नवी मूर्ती प्रतिष्ठापना आणि नव्यान बांदिल्ल्या देवळाचे उक्तावण 20 एप्रिलाक जातले। 17 एप्रिल सावन देवळात वेगवेगळे विधी आणि कार्यावळी सुरू जातल्यो। आमची ही कार्यावळ सुरू जातली। प्रतिष्ठापना उत्सव आणि कलश स्थापना हे महत्वाचे 2 क्षण आसात। खंयचे नवीन देवूळ स्थापन करतना ते 20 एप्रिलाक हांगा जातले। मुहूर्त आसा 8:46 सकाळचो, आणि ही सगळी जबाबदारी
प्रख्यात आमचे एक शास्त्र आमचे वैद्य वेदशास्त्र आमचे पंडित हे संदीप टेंगसे गुरुजी हाजे कडेन सोंपयल्या जबाबदारी आनी तांचे बरोबर बाकीचे तांचे साथीदार आसतले. जवळ 15 ब्राह्मण डेली हांगा आसतले. 17 तारखेच्यान कार्यक्रम सुरू जातलो. 17, 18, 19, 20 हे सगळे धार्मीक विधी आसतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.